माय मगोस येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. स्कॅमांच्या नावान विरोधकांनी मुख्यमंत्री आणि त्याच्या परिवाराची चलयल्या बदनामी. विरोधी पक्ष दिल्ली वचून घेवपाक लागल्यात पत्रकार परिषदो. भ्रष्टाचाराचो दियात एक तरी पुरावो, नाजाल्यार बंद करात बदनामी. भाजपाचे विरोधकांक आव्हान. दिवसले गोबी मंचुरियन स्टॉलांचेर पुरायेन बंदी. FDA आणि नगरपालिकेचो निर्णय. बुरशेपणाची दिले रजाव. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यात फेस्तां, जात्रा, फेरयांनी लोकांची गर्दी चड जाता ती गोबी मंचुरियन स्टॉलांचेर. पूण फाटल्या वर्सा सावन दिवचले FDA आणि नगरपालिकेन गोबी मंचुरियन स्टॉलांचेर पुरायेन बंदी हाडल्या. स्टॉलांनी नितळसाण राखिनात अशें रजाव दिवन अधिकाऱ्यांनी हें पावल उखल्लां खंय. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. वार्षिक जावपी नवा समार उत्सवाक सेगीत 3 वर्सां जाली सध्या गोबी मंचुरियन जे जाता स्टॉल्स आसता ताचेर बंदी घालपाचें ह्या वर्साय चालू आसा. FDA तशेंच म्युनिसिपालिटीन तांचेर बंदी घातिल्ली आसा आनी तांकां गोबी मंचुरियन समज केलें जाल्यार तांचे स्टॉल काडटले अशी शिटकावणी तांकां दिल्ली आसा. सध्या म्युनिसिपालिटीचे लोक फिरतात आनी FDAचे बी जे कोण गोबी मंचुरियन जर कितें करता तांचेर कडक अशी त्यांची नजर आसा. आतां रातभर नवो समार उत्सव हांगा चलतलो, तेच्या मदीं ते केले जाल्यारूय तांणी म्युनिसिपालिटीन म्हटलां की अशें कळ्ळां की म्युनिसिपालिटीचे लोक ते फिरून तांचेर नजर दवरतले आनी समज तेंच्यांनी गोबी मंचुरियन केली जाल्यार तेंचेर हे करतले, तेंचे स्टॉल बंदी घालतले, तेंचेर बंद करतले अशें बी कळ्ळां. सेगीत 3 वर्सां ही बंदी सध्या नवो समाराक चालू आसा. पूण जे दुकानदार आहा ते म्हणटा की बाकी सगळे कडेन चालू आसा, फक्त दिवचलेच नवा समाराक आतां आमकां ही गोबी मंचुरियन करची न्हू अशी म्युनिसिपालिटीन सांगलेलें आसा, तशें FDAनूय सांगलेलें आसा. म्हणून कितें हायजिनीक कारणा खातीर ही पावल म्युनिसिपालिटी तशेंच FDAन उखल्लेलें आसा अशें कळटा. आतां नवा समार आयज आसा, रातभर चलतलो. पळोवया की म्युनिसिपालिटी तांचेर कशा प्रकारे नजर दवरता. हमको परमिशन नहीं मिला ना इसके लिए. किसने परमिशन नहीं दिया है? हेल्थ का परमिशन चाहिए, म्यूनसिपालिटी का परमिशन चाहिए. हम लोगों ने वो भी नहीं बोला तो नहीं चालू किया हम लोग को भी. हाँ, वो कोई आया था इधर, FDA के भी लोग आए थे, म्यूनसिपालिटी बोल के गया गोभी नहीं चालू करने का. नहीं चालू कर रहे हैं. अभी क्या कर रहे हैं? अभी स्वीट कॉर्न है, बटाटा ट्विस्टर है, वही रखेंगे बस वही. अभी दूसरी जगह बैन है खाली बिचौले में? नहीं, खाली बिचौली में. वडगांव में चालू है ऐसा, अभी मड़गांव में भी चालू है, लेकिन खाली बिचौले में खाली बिचौली में. अच्छा, बस. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगावकर आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. जॉब स्कॅम, लँड ग्रॅबिंग सगळ्या स्कॅमांच्या नावान विरोधकांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि त्याच्या परिवाराक बदनाम करपाचो यत्न चलयला. विरोधी पक्षांनी दिल्ली वचून पत्रकार परिषदो घेवपाचें सत्र चालू केलां. तांणी CM आणि परिवाराकडेन भ्रष्टाचाराचे लिंक करपी एक तरी पुरावो दिवचो भाजपान विरोधकांक आव्हान दिलां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत धडाधीण राज्य चलयता. ताची लोकप्रियता वाडत चल्ल्या. भाजपाचेरूय लोक विश्वास दवरतात. देखूनच हरियाणा, महाराष्ट्रांत भाजपा जिखली. आता दिल्ली विरोधकांची हार जावपाची आसा. भाजपा आणि मुख्यमंत्र्याच्या परिवाराक बदनाम करपाचे विरोधकांनी बंद करचे. भाजपा फुडाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मागला. ऐकात. आमचे जे विरोधक आसात ते एकठांय जावन आमचे जे CM आसात, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचेर प्रत्येक विशयाचेर भितर म्हणजे डिफेन्स आणि लेवल सोडून ताचेर जो अटॅक जाता, ताच्या फॅमिलीचेर अटॅक जाता, ताच्या मिसेसीचेर बिनबुडाचे आरोप जातात. जॉब स्कॅम म्हणा, लँड स्कॅम म्हणा, लँड ग्रॅबिंग म्हणा, प्रत्येक गोष्टीक भितर जे वैयक्तीक वचून तांच्या फॅमिलीक मनस्ताप करपासारखे हे जे आरोप, बिनबुडाचे आरोप, जांचे कडेन एव्हिडन्स कांयच नासता स्वता कडेन, आणि तरी आसतना हो प्रोसेस गेले महिनो 1.5 महिनो हो चालूच आसा. उद्दिष्ट एकच आसा की बरे तरेन सरकार, घटमूट सरकार आणि आमचे जे डबल इंजिन सरकार आसा ताचे निर्णय आसात ते सडेतोड असतात
आणि डॉक्टर प्रमोद सावंतान घेतिल्ले लोकांच्या खातीर जे विशय ताणें घेतले आसात आनी ऍडमिनिस्ट्रेशन बरें स्मूथ चलता आसतना हे तांच्यांनी पळोवपाक जायना आनी लोकांक उपयोगी पडपा सारक्यो योजना आसतल्यो ज्यो बाकीचे जे विशय आसात ते बरे घेतिल्ले आसात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल दाखले जर जाय कालच म्हणजे 2 दीस पयलीं संजय सिंग आणि आमचे आपाचे गोंयचे अध्यक्ष अमित पालेकर हे दिल्लीक वचून घेता प्रेस कॉन्फरन्स की आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हे अशे आणि वैयक्तीक पातळीचेर खालचे पातळीचेर आरोप करतात आणि ते आरोप करता आसतना म्हणटात की जॉब स्कॅमान भितर नॉट ओन्ली चीफ मिनिस्टर की तांचो परिवार आसा अशा पद्धतीचे केन्नाय खंय अशें आसा जर जाय एकूय मनशान आतां पर्यंत एविडन्स दिल्या काय कितें लोकांचे पयशे जनतेची लूट जाल्या ती थांबोवपा खातीर आणि लोकांक एक बरो संदेश दिवपा खातीर आमचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी असतले आमचे सगळे मंत्री असतले आमदार असतले प्रत्येक जणांना आव्हान केल्ले आसा मिडियाच्या मार्फत की अजून कोणाक कितें भंय दिसता पयशे दिले आनी तुमकां कोण तरी आनी कितें तुमच्या जिविताक धोका जर जाय ती जबाबदारी आमची पूण घेवन लॉन्च करात म्हणून तर केले व्हडले स्कॅम हे उक्ते जाल्ले आसा आनी आयज ताचेर मात करपा खातीर आम्ही स्टाफ सिलेक्शन अपॉइंटमेंट केल्या स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान पयलो ऍडव्हर्टायजमेंट 280 एलडीसी म्हणजे क्लॅरिकल लेवल पोस्टांचो ऍडव्हर्टायजय जाल्लो आसा हो डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारानच घेतलेलो निर्णय आसा. जर अशा पद्धतीचे नोकरे विशयी पयशे घेवपाचे किंवा हे कार्य आसा जर जाय जाल्यार हो निर्णय डॉक्टर प्रमोद सावंत घेला आशिल्ले. हे फक्त जो इश्यू जे आता गोंयांत चल्लेले आसा आतांच आमकां कळ्ळें आसा तो काँग्रेसीचो आमदार आसा खंयच्या इश्यूआन सांपडलो आसा तो खंयचो तरी डायवर्ट करपाक लागून आमी हो इश्यू वाडयलो आसा म्हणटा. अरे जे आमदारान जे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा काल तेजो पुतळो आशिल्लो आमचे आदलो आमदार जो ग्लॅन टिकलो आसा ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तो उलयलो आनी ह्या इश्यूआचेर आमी डायवर्ट करपाक सोदता आनी हो जेन्युइन इश्यू जो लोकां समोर येयलो आसा हो आमी इश्यू करूं ना हो स्वता काँग्रेसीच्या आमदारान केला तेणेनूच वचून कंप्लेंट दिल्लेली आसा आणि तो विषय आयज सगळ्यांच्या समोर येयलेलो आसा आणि हे ऑपोजिशन तो विषय दाखपाक लागून आमी खंय हो इश्यू डायवर्ट करता खंय आनी ताका म्हत्व दिवपाक लागले आसा. आमी खंयच्या विशयाचेर म्हत्व दिना तेजो जो कायद्या प्रमाणे जो जावंक जाय प्रमाणे आसता कायदो जातलो पुलीस व्यवस्थीत तेजी तपास करपाक लागलेले आसा आनी हो खंयच्या तरी कन्क्लुजनाचेर वयतलो. पण जे हिसपान ऑपोजिशनाचो आयज टोटल डावनफॉल जाल्लो आसा आयज ते ऑल ओव्हर म्हाका दिसता इंडिया म्हणून ते ग्रुप केलो म्हाका दिसता आयज तेंचे अस्तित्व अशें जालें आसा ते तेंच्या भितरूच फुटाफूट जावपाक लागले आसा आनी इंडिव्हिज्युअल आपूण व्हडलो म्हणून दाखोवपाक सोदता आनी सगळे जाण डिफरंट डायवर्जन जशें मंत्री बाबान सांगलें आसा आयज तांकां गोंयांत कोणूच आयकपाक ना तेंचेर विश्वास दवरना ते ऑपोजिशन काँग्रेस पार्टी जावं आम आदमी पार्टी जावं बाकीची पार्टी जावं तेंचेर कोणूच विश्वास दवरना म्हणून आयज तांकां दिल्ली वचून प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडटा. आयज थंयसरी तांकां प्रेसाक एड्रेस करचें पडटा. आयज गोंयकारांक रियलिटी खबर आसा आनी जो आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर गव्हर्मेंट जो आयज गोंयांत चल्लेलो आसा आनी ताका जे हिसपान आयज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावं बाकीच्या डेव्हलपमेंटान जो फुडें वचपाक लागलो आसा आनी जे हिसपान लोकांचो जो ताका सपोर्ट मेळपाक लागलो हेजेर खंय तरी एक डायवर्ट लोकांच्या मनान युथाच्या मनान हे स्कॅम म्हणून ते डायवर्ट करपाक सोदता पळय म्हाका दिसता हेजो करा तुमकां हेजो ऑपोजिशन तुमचो हक तो करा बट केन्नाच कोणाचे पर्सनल हेजे लेवलाचेर वचून उलोवप ना जे रियलिटी ना. हांव म्हणटा जर तुमचे कडेन प्रूफ आसा जाल्यार एक तरी प्रूफ हाडून दाखया एक तरी केस तुमी हाडून दाखया. आयज जितली केसीस येयल्या जितली अरेस्ट केलेली आसा ते स्वता सीएमान सगळ्यांक अपील केलेले आसा कोणाकडे अन्याय झाला कोणाचेर अशें जालें तेंच्यांनी घेवन रजिस्टर करचे आमी तेजेर एक्शन घेता तुमचे पयशे रिटर्न घेवन दिता ना जाल्यार त्या मनशाची प्रॉपर्टी आमी अटॅच करून घेता आनी तुमची रिकवरी करून दिता असो धाडस जे उलोवन दाखोवन दिलेले आसा सीएमान हेजेर विचार करपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी ओमकार देशप्रभू. मडगांव रवींद्र भवनात 6वें आदिवासी विद्यार्थी संमेलन जालें. कार्यावळीत विद्यार्थी आणि आदिवासी लोकांचो भोवमान केलो. आदिवासी कल्याण संचालनालय संयुक्त आदिवासी संघटना आघाडीच्या जोड पालवान 6व्या आदिवासी विद्यार्थी संमेलन घडोवन हाडले. मडगावच्या रवींद्र भवनात ही कार्यावळ जाली. विद्यार्थी आणि देख वावर केल्ल्या आदिवासींचो हे कार्यावळी वेळार भोवमान केलो. पळयात काय उर्बेभरीत खीण. जो भुरगो आपल्याक शिकपाक सोदता आनी ज्याच्या कडेन मेरीट आसा
म्हणजे जावनी आमकां जनरल कॅटेगरी, ओबीसी कॅटेगरी, एसटी कॅटेगरी, ईडब्ल्यूएस कॅटेगरी, एससी कॅटेगरी, खंयच्याय कॅटेगरींतल्यान म्हाका ऍडमिशन खंयच्याय प्रोफेशनल कोर्साक मेळ्ळें. म्हाजे कडेन पयशे ना म्हणून म्हाजें शिक्षण उरचें ना. हांव मुद्दामूच परत एकदा रिपीट करता, सगळ्या भुरग्यांनी नोंद घेवची, गोंयभरच्या भुरग्यांनी नोंद घेवची. तो खंयच्याय समाजाचो आसूं, तो खंयच्याय जातीचो आसूं, खंयच्याय धर्माचो आसूं. आपल्याक जर ऍडमिशन मेळ्ळें, हांव प्रायवेट कॉलेजीचें सांगना, हांव सांगता मेरिट बेसिसचेर जाका ऍडमिशन मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या कडेन पयशे ना किंवा ताजो पेरंट गरीब आसलो सुद्दां जाल्यार तेजे म्हाका फीस भरपाक मेळना म्हणून तेजें शिक्षण गोंयांत तरी उरूंक शकना. आसा आणि आमची जबाबदारी किती आसा ह्या भावनेन आमी वावरचे पडटले. आयज तुमच्या मुखार दुसरो एक रोल मॉडेल आयलो, ती सुनीता सावंत, एसपी ऑफ साऊथ गोवा. एक डॅशिंग लेडी आयज तुमच्या मुखार आसा. तुमकां जर करियर करपाचें आसा, खंयच्याय मिलिटरी आसतलें किंवा फोर्स आसतलो, एअर फोर्स आसतलो, गो हेड, फॉलो हर. So these are the things, these are the role models who have been presented before you. आणि त्याच खातीर जर राजकारणांतून येवचें आसत जर जाय जाल्यार सुशिक्षीत आणि सुसंस्कृत मनशांनी राजकारणान येवप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आमी धडेर रावून कोणाक शिवे गाळी घालचे परस आमी स्वताक राजकारणान येवन एक बदल घडोवन हाडपाची ती काबिलियत तुमचे भितर मध्ये आसा म्हणून तुमी मुखार येवचे. डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर खूप अशी स्किमी सांगतात, तेजे पर्यंत आमी पावपाक शकतले. तुमचे लायफ जे आसा, विद्यार्थी लायफ, वायफ लायफ, हे अत्यंत म्हत्वाचे आसा. आज आमचेर कांय जबाबदारी ना. स्टुडंट्स म्हणले कडेन आमचे कडेन जबाबदारी ना. आमचे कडेन एकच जबाबदारी आसा, बरें शिकपाचें आणि बरें एक मनीस सिटीजन ऑफ एक कंट्री जावपाचें हो उद्देश आमच्या मुखार आसा. आमचे ट्रायबल डिपार्टमेंट जे आसा आमच्या अनुसूचित जाती म्हणजे एसटी समाजाच्या लोकां खातीर काम करता. आणि म्हाका सांगून बरें दिसता की आमचे डिपार्टमेंट जे आसा ते येता म्हणजे तेजे बऱ्या प्रमाणे फुडें एसटी समाजाचो जो डिमांड जात आसा तेंचे जे कितें कार्य आसा ते आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. आमची जी स्कीम जावन आशिल्ली विद्यालक्ष्मी स्कीम 2011 ती स्कीम स्टार्ट जाल्लेली आणि 2011 नंतर ती स्कीम स्टार्ट जाल्या नंतर कमीत कमी 2000 सुमार एप्लिकेशनां जी आशिल्ली भुरग्यांनी क्लेम करून आशिल्ली. आणि जेन्ना हे आमच्या नजरेक आयले गेल्या 6 महिन्या 8 महिन्या भितर नजरेक आयले तेन्ना आमी जायते एफर्ट घेवन प्रिंट मिडियान आमी पब्लीश केले. आमचे फील्ड असिस्टंट तेंच्या घरा कडेन गेले, प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल लेवल घाली आणि आमी तेंचे ज्यो 25,000चे तेंचे मानधन आशिल्ले ते तांकां दिवपाचो प्रयत्न केलो. आणि म्हाका एक खोशी भोगता तुमकां सांगपाक की 2000 स्कीम जो एप्लिकेशनां पेंडींग आशिल्ली ती एप्लिकेशनां आयज 500 येवन पावलेली आसा. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मोरपिल्ला दुसरी व्हॉलीबॉल प्रिमियर लीग जावपाची आसा. मोरपिल्ला केप्यां 21 ते 23 फेब्रुवारीक सर्त जातली. सर्त 2 विभागांनी जातली. पळया पुराय माहिती. वो प्रिमियर लीग आमी ह्या वर्साक गेल्ल्या वर्साक आमी स्टार्ट केल्ली आनीक हे सेकंड इयर जावन आसा. ह्या प्रेस कॉन्फरन्सा भितर आमचे भितर हे जे एक्झिक्युटीव मेंबर आसा तितलेच हाजीर आसा. हेच्याकय आमचे सगळे 25 एक्झिक्युटीव मेंबर आसा. हे प्रिमियर लीग आमी ऑर्गनायज करतात. एकूण खर्च ह्या प्रिमियर लिगाचो 15 लाख जावन आसा. जे लास्ट इयर आमी जे ऑर्गनायज केल्लें व्हॉलीबॉल मोरपिल्ला प्रिमियर लीग हांगा थोडीशी बदल केला. जे आमचे स्वर्गीय सोनू बिवावेली हे सप्टेंबर म्हयन्यात एक्सपायर्ड जाले. त्यांच्या मेमोरी खातीर त्यांची मेमोरी हे आमी ऍड केल्या. त्यांच्या मेमोरी खातीर हो टुर्नामेंट गेल्या त्या वर्साक आमी एकूच कॅटेगरी दवरली ती एसटी. जे एसटी आसा पळय भावा खातीरूच आसली, पण ह्या वर्साक आमी दोन्ही कॅटेगरी दवरला. 2 एसटी आसा. एसटी टुर्नामेंट वॉज सेपरेट जातलो, ती कॅटेगरी सेपरेट आणि जनरल सेपरेट. जनरलाचे फायनल सेपरेट आणि एसटीचे फायनल सेपरेट. एसटी आणि जनरल एक खंय एकटेन येवचे ना. ती जनरलाच्या फायनल आसता पळय ते सेपरेट जातले
आनी STचे फायनल आसा ते सेपरेट जातले. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर. पुराय गोंयांत सप्तकभर सुकें हवामान आसतलें. सप्तकाच्या शेवटाक पावतकच तापमानात उणाव जावं येता. मंगळाराक थंड सुरवात जावपाची शक्यताय आसा. घडये सकाळी हलके धुके आसतले. दनपार मेरेन नितळ मळब दिश्टी पडटले. दोनय जिल्ल्यांनी चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियस उरतले. आर्द्रतायेची पातळी मातशी चड उरतली. ताका लागून दनपारा थोडे मेस्तुरत हवामान अणभवपाक मेळटले. पूण रातच्या वेळार तापमान सुमार 23 डिग्री सेल्सियसा मेरेन देंवपाचे अदमास आसा. धुके परतून थंड वातावरण हाडटले. आयतार मेरेन सुकें हवामान. मुखेलपणान नितळ मळब आनी मंगळारा सुकें हवामान. मंगळारचे तापमान 33 डिग्री ते 23 डिग्री सेल्सियसा मजगती. फांतोडेर आनी राती धुक्याच्या परिस्थितीचो अदमास. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.